तर आयज हे पवित्र मिसाची भेटींत आमी वांटो घेतना मोगाच्या भाव भयणांनो आमी जोड एकल्याक विचारुया आमचो धर्म पलको धर्म आमचो धर्म भायल्यानूच सोडला आनी कोण लागून रावतलो हो आमचो धर्म नेज आनी खरो हो आमच्या जिवितान परगटुया जेन्ना देवाची सोबी परमणी पवित्र पुस्तकाच्या संदेशा परमणी पवित्र सभेचे शिकवणीच्या तत्वांनी मुलयां वरवीं आमी जियेता काय आमी एक दुसऱ्याक देवाचेरूच ना तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण हें घेता काय वो आमी आमकां जाय तसलें जिवीत आनी मेस सेवा धर्म आमच्या जिविता भायर आडीचो कसो हें चलचें ना आमी आमकांच फटयतले तर आमच्या जिवितान तशी स्वातय बेदी राजी जातना आमचे देव जाल्ले संबोवन आमची तुटलेली नाट्टी घोट करूंक येता वन्नूक येता त्या जेसू तो आपणाकूच मोडून आमकां वांटून दिताना आमी घेवन आमी भावार्थाची मनशां जावया भावार्थ न्हय आमच्या उतरांनी पूण भावार्थ उदीक करून आमच्या जिविताचे वेव्हारान घालून जियोवया तर आमी जेन्ना तुमी पळयलां हे देवाचें उतर आमी थंय वाचतना आमी पवित्र खुर्साची कुरू काडटा आमच्या कपोलार आमच्या तोंडार आनी मागीर वड्ड्यार आमकां सुगडास हाडुया आमचे कितें ओट ताचो हे देवाचें उतर हांव वाचता तें म्हज्या मनान रिगोवंक हांव हें जिरोवन म्हज्या काळजान सायबीण माय भाशेन बाळगून धरूंक आनी हांव उतर म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारून हांव म्हज्या जिविताचे देखीन दुसऱ्यांक भावार्थ जागोवपी भावार्थ वाडोवपी भावार्थ थिरावपी जावं मोगाच्या भाव भयणांनो आमचे दिसपट्टे क्रिस्ती जिवीत बरें करुया बागून बापान बेनेडिक्ट 16व्यान हे वरोस भावार्थाचें म्हूण परगटलां आमचो भावार्थ जागूंक वर्सान वरोस बागून फ्रांसीस शावेराची नोवेन करून 9 दिसांची उत्मीक तयारी करून आमी ताची परब मनयता गोंयचो सायब म्हणटा तर आमी ताच्या जिविताची देख बागून फ्रांसिसाचे घेवया भावार्थान सादो आमचो भावार्थ जिवंक व्हडलें नाका पूण जे आमी सत मानता ते आमच्या काळजान हाडून आनी काळजान आमी घेवन आसा ते उच्चारून आनी जिवितान बरें जिवीत जिवंक आनी हे भाशेन आमी ह्या काळुकी समाजान जुंय नाती संबोवन सोयरीगोती तुटलेल्यो मोडलेल्यो फुटलेल्यो आसात त्यो आमी मजबूत करूं त्याच देवाचे बळ आनी काकूत मागून तो जेजू आमचे सांगाती आसा जेजूक आमच्या सांगाताक घेवंक आनी बेश्टो सांगात न्हय ताच्या शब्दाचो सांगात तो आमचे सांगाती आसा आमकां जागोवंक तो आमकां आसा आमकां बळ आनी शक्ती दिवंक तो आमकां आसा काळजीदार करूंक तो जेजूच्या एकवटान आमी हो वावर आमचे भावार्थाचे जिवीत फूट पडलेले रोचणेन संदान हाडून जिवंक वावरूया उबी रावया प्रितेच्या बाबा भयणीनो आमी सगळी ओस्कोत आमी सगळी पातकाचे कारण भरवण जाल्ली ह्या वक्तार आमची असोक्ताय वळखून पूण आमच्या असोक्तायेचेर आमी निराधारी निराशी जावन न्हय देवाच्या आदाराचेर पात येवन ही थोडीशी मागणी आमी दोनूय देवाक ताचे काकुतीक उलो मारून उबारुया आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी संदन संस्कारा वरवीं आपले पोरचेक कोऱ्या एकचारान जिवंक शिकयल्यार पुरो म्हूण तांकां देव जाणवाय मागुया आमच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक मेळ्ळल्या अधिकारान पोरचे मोदें फूट घालूंक न्हय पूण एकचारान जिवूंक आनीक नवो समाज बांदून हाडूंक वावरूंक तांकां आयते मोन आनीक उर्बा मागुया
सृश्टीचेर आपसुवार्थी मनशान आक्रमण केल्लें आमच्या गोंयांत जिन्सा भासांनी दिसता. दर एका गोंयकारान आनी गोंयांत जियेतल्या नागरिकान असली वाट सोदून दिवंक, सृश्टीचो सांबाळ करूंक आनीक भावार्थान देवाक एकवटून जिवूंक बापाचो आदार तांकां सगल्यांक मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आमचे गायल्ले सोयीन तुझ्या पुता उर्बी वखद लावन तूं पेकयताय. आमचे तुटलोले धागे, आमची नाती तूं घोट करून नव सरून दिताय. हे नव सरलोलें जिवीत आमी जिवंक ही मागणी तुका उबारल्यान ती दोन स्विकार कर आनी तुज्या पुताचे शक्तीन आनी बोलान आमकां भरून आमी नव्या जिविताची भावार्थाची वाट चलूंक आमकां फावो कर. तुझ्याच पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणीनो, मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारणे बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नव्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे सोमोराना दिसा तुका इवेदीचेर भेटयता हांव त्या बलिदानान आमच्या सुम्या जेजूचे कोस्ट मरोन आमी सोमरोमता. ताचे बराबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्या सुम्या जेजूचो फाटलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मोन्नांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मोनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय. तांच्या विस्वाशी मोगाचे तुझ्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोबाय कोत्ताय. तुजे सुरवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान
आमी तुजी स्तुती गायता. सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले खोशेन कोस्ट मोडोन सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो, तुका दिलपासून तो मोडलो, तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नोब्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या वखदाची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोरोवाची हें रोगत, पातकाची मोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वचमिताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचे आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेश्तांक तुजे पळसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची